नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. मोपा जमीन गेल्ल्यांक तिप्पट भरपाय, धनगरांचे वारखंड पुनर्वसन, घरां गोठे बांदून दितले, मुख्यमंत्र्याच्यो घोशणा. सरकाराची GMR एअरपोर्ट कंपनी कडेन कबलात. फाटले 3 वर्सांची शेक पॉलिसी फुडली 3 वर्सां चालू दवरूंक GCZMA ची मान्यताय. बीच कॅरिंग कॅपॅसिटीचेर एक्सपर्ट कमिटीचो रिपोर्ट तयार. शेकवाल्यांचे पाशयें पिड्ड्यार, कळंगुटे मोर्चा, प्रधानमंत्र्याक दाखयतले काळे बावटे. विजय घुसलो पर्यटन भवनात, सगळे शेकवाल्या फाटल्यान. सेवेंथ पे लावंक कोण फोर्स करूंक शकना, लावंकूच जाय म्हूण सक्ती ना. सरकारान दिलां उतर, आज ना फाल्यां जातले. सरकारी कर्मचाऱ्यांक मुख्यमंत्र्याची जाप. मोपा जमीन गेल्ल्या शेतकारांक तिप्पट भरपाय दिल्या. थंयच्या धनगरांक पेडण्या, वारखंड, जागो, घरां गोठे बांदून दितले, अशें मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला. गोंय सरकार आनी GMRन मोपा विमानतळाक कन्सेशन एग्रीमेंट सायन केलो. 13 नोव्हेंबराक प्रधानमंत्री मोदी विमानतळाची बुन्याद घालतलो. मोपा वयल्यान 2019-2020 पयलें विमान उडटलें. मोपाची कबलात सय करता थंय माविनूय पावलो. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळा खातीर गोंय सरकारान मंगळारा GMR कडेन कन्सेशन एग्रीमेंट सायन केलो. Honorable Prime Minister were personally monitoring some of the projects in the country, and I'm proud to make mention that International Airport at Mopa, Greenfield Airport at Mopa was one among those flagship projects. त्यामुळे ह्या प्रोजेक्टाक पंतप्रधान कितले महत्व दितात हाचो एक अंदाज येता. We have given additional compensation 3 times to the farmers whose lands were acquired. There are still some more farmers, अजून काही शेतकरी आसात जेंका टेक्निकल गोष्टींक लागून they could not put up their claim, and therefore to help these farmers the government has gone a step ahead. We are planning to appoint one retired deputy collector who will be placed. He would be appointed on some remuneration, and he would help all such people. GMR म्हणटा काम नेटान जातले. मोपाचो टुरिझम आणि गोयच्या अर्थव्यवस्थेकूय मोठो आधार जातलो. I think the economic benefits which the airport as a project is going to come up for throw up to the people themselves will be surprised. If you see Delhi Airport, we have got a contribution to the state of GDP to almost 11%, and then Delhi Airport also contributes to about 0.39% of the national GDP, and millions of jobs are created, direct, indirect and induced jobs. मोपाची कबलात जाता थंय दाबोळेचो काँग्रेसीचो आमदार माविनूय पावलो. लोक पयलींसान कन्विन्स आहा. माझे कित्याक म्हाका खात्री आसा जे पर्यंत हांव आमदार आसा खंयचे परिस्थितीन हांव दाबोली विमान एअरपोर्ट आसा जो विमानतळ आसा ते केन्ना बंद जावपाक दिवपा ना. हांवें सांगलां रस्त्यार पयलो हांव येतलो फाल्यां बंद जाल्यार. हे पयलींसान सांगलां. आतां कितें आतां इलेक्शन लागीं पावलां ताका लागून थोडे इश्यू करपाक ट्राय करतले पूण लोक तेंचे मानून घेयना. कित्याक गोंय म्हळ्यार आमचें ल्हान एक बरी हायवे तरी आसा आनी ऑल्टरनेट मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट आसा. स्काय रेल म्हण नाका, मोनो रेल म्हण नाका, रोखडे पावले 1-1.5 वरान खूंय कितें आसूं. आनी म्हाका खात्री आसा दोनी एअरपोर्ट चलतले म्हूण. दुसरे वटेन वादग्रस्त मोपा विमानतळ प्रकल्पाची प्रधानमंत्री मोदीन बुन्याद घालची न्ही म्हूण GFDOन इशू लावन धरला. ज्यो कोर्ट केसीस चलतात त्यो कोर्ट केसींचो निकाल येसोर आमच्या येदे व्हडल्या प्रायम मिनिस्टराक जो ऑफिस ताका आसा आनी ताची डिग्निटीक ह्या एअरपोर्टाक फावंडेशन घालपाक सोबना. विमानतळ मोपा आनी बुन्यादीचो फातर घालपाचो सुवाळो दोना पावला. सरकार कितें लिपोवंक सोदता काय म्हूण GFDOचो प्रश्न. That inauguration is not going to take place there, but is going to take place in Dona Paula. So that is also a $1 million question that the people of Goa need an answer. Is it that they want to hide something from the Prime Minister, the reality of the place? Bureau Report, Prudent.
सरकाराच्या आदल्या शेक पॉलिसीक GCZMEन बावटो दाखयलो. 2013 ते 16ची शेक पॉलिसी 2019 मेरेन फुडलीं 3 वर्सां चालू दवरूंक GCZMEन मान्यताय दिली. सरकार आतां शेक वांटूंक मेकळो. एक्सपर्ट कमिटीन खंय 3 दिसां भितर सगळ्या बिचाचे कॅरिंग कॅपॅसिटीचो अभ्यास करून रिपोर्ट दिला. रिपोर्ट GCZME कडेन पावला. ह्या रिपोर्टा प्रमाण प्रत्येक बिचाचेर शेकांचो आनी डॅक बेड्सांचो आंकडो थारतलो. पयल्या मिटिंगान ठरल्या प्रमाणे 2 एक्सपर्ट मेंबर अलॉंग विथ ऑफिशियल्स ऑफ द गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आणि फिशरीज डिपार्टमेंटचे ऑफिशियल्स आणि मोर्जीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल बरोबर शनिवार, आयतार आणि सोमारा इन्स्पेक्शनां केली. टुरिजम पॉलिसी टुरिजम डिपार्टमेंटान ऑथॉरिटीक सबमीट केल्ली आहा. त्या बेसिसाचेर हे 3 दीस इन्स्पेक्शन जाले. तो इन्स्पेक्शनाचो जो त्या 2 एक्सपर्ट मेंबरांचो रिपोर्ट केले त्यांचे कितें म्हणणे असले त्यांनी ते ऑथॉरिटीक समोर मुखार दवरलेले आसा. त्याच्या उपरांत गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटाक बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी रिपोर्ट करपाक लायिल्लो. त्यांचे 2 ऑफिशियल्स हांगा सायंटिस्ट हांगा आयिल्ले आनी त्यांनी तेंचें प्रेजेंटेशन केलां. त्या बेसिसाचेर टुरिजम पॉलिसीचेर डिस्कशन जालें आनी तेचेर निर्णय जाल्लो आसा. पूण हो निर्णय टुरिजम डिपार्टमेंटाक कळयतले, आतां ऑथॉरिटीक कळयतले मे बी फाल्यां परवा, आनी देन तो निर्णय कॅबिनेटाक वतलो आनी कॅबिनेट मागीर तेजेर डिसिजन घेतले. तेन्ना कितें फायनल जातलें तें तुमकां आवट जातलें. पूण सद्या जी मिटींग घेतली आयज वॉज लिमिटेड टू द शॅक्स दॅट आर अलॉटेड ऑन द बीच. दे आर हॅविंग अनदर मिटींग ऑन 15th, so they will consider the other part. It is not possible to consider all aspects at one meeting. So they have considered at present की इन्स्पेक्शन जाला बिचा वयले इन्स्पेक्शन जाल्लें आयज आनी जी पॉलिसी जातली हेज्या उपरांत आनी अलॉटमेंट जातले जातकूच खंयच्या जाग्यार शेक येतले ते आमचे ऑथॉरिटीचे लोक आसतले, टुरिजम डिपार्टमेंटचे लोक आसतले, ती एरिया फायनल करतले. ती फायनल करतकूच एक्चुअल इरेक्शन चालू जातले. इरेक्शन चालू जातकूच इरेक्शन कंप्लीट जातकूच परते इन्स्पेक्शन जातले टू व्हेरीफाय वेदर इट हॅज बीन इरेक्टेड एट द सेम लोकेशन एट द सेम नंबर एंड द एरिया, एंड वन्स दॅट इज डिफायन्ड द लायसन्स विल बी इश्यूड. 500 स्पीड जाल्ल्या शेकवाल्यांनी कळंगुटे मोर्चा काढलो. शेकाची लायसनां जाग्यार घालात म्हण आमदार विजय टुरिजम भवनात घुसलो. काँग्रेस आपूय शेकवाल्या फाटल्यान. सीझन सुरू जावन म्हयनो गेलो, सरकार करता कितें काय म्हण प्रश्न. शेकवाले खंय ह्या आयतारा प्रधानमंत्री मोदीक काळे बावटे दाखयतले. तरीकूय सरकार आयकना जाल्यार सगळे बीच बंद करतले. आयज आमी हो मोर्चा घेवन कालांत वचून कांदोली वयता. ताचे मुखार कितें करपाचें आमी थारायतले. बट 13 तारखेर मोदी गोंया येता, आमचो प्रायम मिनिस्टर, आमी ताका ब्लॅक फ्लॅग दाखोवपाक एअरपोर्टार वयतले. हाचे पयले डिसिजन जायना जाल्यार आमी सगळे बिचे बंद करपाचो. शेक पॉलिसी सरकारान मुद्दम फुडें धुकले अशें न्ही. बुधवार मेरेन शेक अलॉट करचे म्हणून खंय मायकल सरकाराक सांगतलो. हे आमचे सगळ्या शेक ओनरांनी सजमावपाक जाय, बिकॉज फायनली वी आर बाउंड बाय दीस कोर्ट ऑर्डर. गव्हर्मेंट हॅज नॉट पर्पजली डिलेड द शेक पॉलिसी. GCZMEन पर्सनल इन्स्पेक्शन केला फॉर द लास्ट 3 days. थर्सडे त्यांची मिटींग आसली. तेणी विदीन 4 days आमी इन्स्पेक्ट करता सांगले आनी आयज परतून मिटींग दवरल्या, दॅट इज ट्यूजडे. सो आयचे मिटींगेन ही शेक पॉलिसी डिस्कस जावन क्लियर जातली. ताजे उपरांत कॅबिनेट सर्क्युलेशन करून हांव चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की बाय टुमॉरो द शेक्स शूड बी अलॉटेड. इतले मजगती शेकवाची लायसनां जाग्यार घालात म्हूण आमदार विजय कार्यकर्त्यांक घेवन पणजे पर्यटन भवनात घुसलो. म्हणटा आमचो एक डिमांड आहा सरकारा कडेन, जो डिमांड हांवें टुरिजम डायरेक्टराक क्लियर कट सांगला आनी चीफ मिनिस्टराक कन्वे करपाक लायला. डिमांड म्हणटा तो असो की आमी मागतात की तांकां एक पॅकेज दिवची. पॅकेज दिवपाक जर त्रास जाता जाल्यार 360 कितले तरी 67 तांचे अलॉटीज आहात, जे ओरिजिनल अलॉटीज. 78 धंदे करपी शेक ओनर आहा, तांकां आसा ते जाग्यार शेक अलॉटमेंट जावचो, हो आमचो डिमांड आहा. हो सरकारान एक्सेप्ट जर केलो ना जाल्यार आमी एजिटेशन तीव्र करतले. इश्यू तापतात तसो काँग्रेसूय शेकवांचे फाटल्यान रावल्या. Tourist season has already started. Hotels are already full because of the Diwali holidays.
And till now, government is dilly-dallying on the allotment of shacks to the traditional shack owners. They have been giving promises and promises which they cannot fulfill. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. घेऊया एक ब्रेक.